नमस्कार, पोया प्राइम खबरो। गोय सरकाराक महालेखापालाची शिटकावणी आताच उपाय काढात, नाजाल्यार फुडल्या 8 वर्षांत जातले रीण भरवण। बिगर येवजण खर्च तेकलो 75%। पळयात रिपोर्ट। मायनिंग पॅकेजीक 3 वर्षांत गोयचे मुख्यमंत्र्याचे केंद्राक 5 प्रस्ताव। केंद्रान मारले भायर 3000 कोटींची पॅकेज, 1000 कोटीचेर देवूनय दमडी ना। बिहाराचे सादले गोयांक फटयले। देऊळ आणि मुसंडी वेल्यान नेरूरची ग्रामसभा तापली। मोडिल्ले देऊळ परत बांदून दिवचे, मुसंडीकडची आडयल्ली वाट मेकळी करची, गांवकारांनी धरलो नेट। देशभर कांद्याचो उणाव, कांदो तेकलो 70, दाळ 150। हॉर्टिकल्चराची थाकाय, पुरवण महाराष्ट्रांतल्यान कांद्याच्या पुरवणीचेर परिणाम, पाकिस्तानांतलो कांदो आयात। फटीची डिग्री आणि रजिस्ट्रेशन नासतना दोतोरकी करतल्याक मडगांव पुलिसांनी धरलो तो दोतोर सुनील चौहान। गोवा कॅनाच्या कागाळीचेर भलायकी खात्याची कारवाय। आणि मध्यानराती मुरगांव लागसार दर्यात बुडलो नुस्तेमारी ट्रॉलर। 5 जणांतले 4 जण आयले खारीवाड्यार पेंवन। 1 लाख साल्वार केलो कोस्टल पुलिसांनी। खबरो विस्तारान। गोय सरकारान रिणाचेर आताच उपाय काढलो ना जाल्यार फुडले 7-8 वर्षांत रीण भरूंक रीण काडचे पडटले। महालेखापालान सरकाराक नवे रीण घेतना शिटकावणी दिल्या। सरकार सेक्युरिटी विकून काडटा ते मार्केट रिणांतले 70% वयर रीण 2020 ते 2024 मजगती मॅच्युअर जाता। सध्या रीण आणि बाकीचे देणी मेळून वर्साक सुमार 2400 कोटी, जाल्यार सरकार रीण देणी फारीक करता सुमार 1800 कोटी। बिगर येवजण खर्च तेकला 75%। आर्थिक बेशिस्तीचेर पळयात रिपोर्ट। गोयचे रिणाचे ताजे आकडे पळयल्यार मार्केटांतले, केंद्राकडचे आणि पब्लीक अकाउंटांतले मेळून रीण आणि देण्याचे वजें तेकलां 15000 कोटी। दर एकल्या गोंयकाराच्या माथ्यार सादारण लाखभर रीण। सरकार वर्साक सुमार 1200 कोटी रीण काडटा। मात सीएजीच्या नव्या रिपोर्टा प्रमाण सरकार असोच रीण काडीत रावल्यार वर्स 2020-24 म्हणल्यार परिस्थिती तेन्नाच्या सरकाराच्या हाताभार वयतली। काडिल्ले रीण फारीक करपाक रीण काडचें पडटलें। पळयात रिणाचे मॅच्युरिटीचो हो तकटो। आयज सावन पयल्या वर्सा 372 कोटी, दुसरे ते तिसरे वर्सा 871 कोटी, चौथे ते 5वे वर्सा 1493 कोटी, 6वे ते 7वे वर्सा 1434 कोटी, 8 वर्सां फुडें 4770 कोटी, वट्ट 9034 कोटी। ह्या काडिल्ल्या रिणाचें जाता कितें पळयात। वर्स 2013-14ची परिस्थिती पळयल्यार सरकारान काडले 1199 कोटीचे रीण। केंद्राकडच्यान घेतले 150 कोटी रीण। पब्लीक अकाउंटांतल्यान आयले 994 कोटी, मेळून वट्ट रीण आनी देण्याचे वजें जाले 2343 कोटी। ह्याच वर्सा सरकारान रीण फारीक केले 359 कोटी। केंद्र सरकाराचें रीण भरलें 26 कोटी आनी पब्लीक अकाउंटांतली देणी फारीक केली 495 कोटी। ते शिवाय रिणावयले ज्यूर भरले 891 कोटी। सगळें धरून 1771 कोटी। घेतिल्ल्या रिणांतले फारीक केल्ले काडल्यार सरकाराच्या बोल्सांत कामां करपाक उरले फक्त 572 कोटींचे रीण। सरकाराचो धंदो सध्या असो उधारीचेर चल्ला। ह्या परिस्थिती फाटलीं कारणांय सीएजीन तपासल्यांत। सरकाराचो प्रशासकीय खर्च, येवजण खर्च, तशेंच बिगर येवजण खर्च आनी वर्साक रीण जितले वाडटा तितले प्रमाणांत येणावळ वाडना। वट्ट खर्चांतलो 87% खर्च सरकार येणावळींतल्यान करता। तातूंत 75% खर्च बिगर येवजण। नवे प्रकल्पांचेर खर्च फकत 13%। 60,000 कर्मचाऱ्यांची फौज पोसपी सरकाराचो पगार, भत्ते, पेन्शनां, ग्रांट, सबसिडी, मेंटेनन्स, रिणाचे ज्यूर आनी मुद्दल असलो खर्च हाताभायर गेल्ल्यान ही परिस्थिती जाल्या। 36 मोठ्या अर्धवट प्रकल्पांनी सरकाराचो पयसो आडकला। सरकाराचे प्रकल्प आडकतात, वेळेर चालीक लागनात। 80 वयर खाती आनी 15 महामंडळां, 5 सोडल्यार उरिल्लीं 10 लॉसांत। सगळे मेळून सरकार 60,000 कर्मचाऱ्यांची फौज पोसता। फाटले 30 वर्सांत
दरेक सरकार 5 वर्सात सरासरी 5,000 कर्मचारी भरता. तांचे पगार, भत्ते, पेन्शन, ग्रॅज्युटी, सॅलरी ग्रांट्सांचेर मेळून म्हयन्याक वतात 250 कोटी. रिणाचे जुराचे वतात म्हयन्याक 101 कोटी. फुडल्या वर्सा सावन 7वो वेतन आयोग लागू जावं येता. नवे येणावळीचे पर्याय उबे करिनासतना रिणाच काडीत रावल्यार आनीक 5 वर्सां उपरांत गोंयचें ग्रीस न्हयकारू नजो. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. मायनिंग बंद जाल्ल्यान गोंयांक पॅकेज दिवची म्हणून सरकारान फाटल्या 3 वर्सांत 5 फावट केंद्राक प्रस्ताव दिले. UPA आनी BJPचे NDAचे सरकार आयले, मात दोगांनी हे प्रस्ताव कानामनार घेतिल्ले ना. 2 फावट काँग्रेसीन, 3 फावट मोदी सरकारान गोंयचो प्रस्ताव भायर मारला. गोंयान पॅकेज 3,000 कोटी वेल्यान 1,000 कोटी मेरेन देंवूनय पळयली. केंद्रान भायर मारिल्ले हे 5 प्रस्ताव प्रुडंटाच्या हाताक लागल्यात. खासा रिपोर्ट. मोदी सरकारान बिहाराक थंयची वेंचणूक पळोवन निकतीच 1,25,000 कोटींची पॅकेज जाहीर केल्या. गोंया विशीं खंय मोदीक सॉफ्ट कॉर्नर, ताका खंय गोंय लकी. मात त्याच मोदी सरकाराक मायनिंग बंदी उपरांत गोंयांक 1,000 कोटी सुद्दां दिवप योग्य दिसलें ना. गोंयचे BJP सरकारान केंद्रांतले काँग्रेस आनी उपरांत मोदी सरकाराक पॅकेजी खातीर केल्ले 5 अर्ज प्रुडंटाच्या हाताक लागल्यात. मायनिंग बंदी आयली तेन्ना गोंयांत BJPचें जाल्यार केंद्रांत काँग्रेस सरकार आशिल्लें. तेन्नाचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान 29 मे 2013 प्रधानमंत्री मनमोहन सिंग आनी अर्थमंत्री P. चिदंबरमाक पॅकेजीचो अर्ज केल्लो. मायनिंग बंदी उपरांत गोंयचेर आर्थीक संकट आयलां. रोजगार, बँकांची रिणां तशेंच मायनिंगांचेर निंबून आशिल्ल्यांक आदार करपाक 3,000 कोटी दिवचे म्हूण सरकारान प्रस्ताव घालो. केंद्रान जाग माग केली ना. उपरांत केंद्रांत BJPचें सरकार आयलें. केंद्रांत मोदीचें सरकार आयल्यार गोंयची कामां फोनार जातली म्हूण सांगून पर्रीकारान अर्थमंत्री अरुण जेटलीक अर्ज केलो. आपले पार्टीचें सरकार म्हूण पर्रीकारान हक्कान 4 गजाली मायज मागल्यो. मायनिंग पॅकेज म्हूण 3,000 कोटी, कन्व्हेन्शन सेंटराक 500 कोटी, एज्युकेशन हब उबारपाक 500 कोटी आनी जुवारी पुलाक 1,100 कोटी अशी वट्ट 5,100 कोटींची पॅकेज मागली. बजेटात ही गजाल घालची म्हूण ताणें मागिल्लें. मात मागणी उसरां पावली म्हूण सांगून जेटलीन तो अर्ज भायर मारलो. त्या उपरांत प्रधानमंत्री मोदीन पर्रीकाराक केंद्रांत आपयलो. गोंयचो मुख्यमंत्री म्हूण राजिनामो दिवच्या 2 दीस पयलीं म्हणजे फाटल्या 6 नोव्हेंबराक पर्रीकारान परत एक चीट प्रधानमंत्री मोदीक बरयली. फाटलो अणभव मतींत धरून ह्या फावट 3,000 कोटींची मागणी देंवन 1,000 कोटींचेर हाडली. गोंयांत 2007 ते 2012 मेरेन CSTचे सुमार 252 कोटी येवपाचे आसात. 13व्या आर्थीक आयोगाचे 428 कोटी येवपाचे आसात. 1,000 कोटीची पॅकेज दिवन वयले 680 कोटी तातूंत ऍडजस्ट करून घेवचे म्हूण पर्रीकारान नवो प्रस्ताव घालो. म्हणजे पॅकेजीचे फक्त 320 कोटी. मात तेंय सादलें ना. परत 20 नोव्हेंबर 2014 ह्या दिसा नवो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान होच अर्ज अर्थमंत्री अरुण जेटलीक केलो. ताची जाप अजून मेळिल्ली ना. गोंय सरकारान आतां पॅकेजीची आशाच सोडून दिल्या. गोंयचे BJPचे दिल्ली 3 खासदार, तातूंत 2 मंत्री केंद्रांत आसतनाय पॅकेज हाडप गोंयांक जमना. केंद्राकडच्यान कराचो वांटो दोबरात जाला म्हूण सांगून सरकारान पॅकेजीचें शेळिल्लें प्रकरण मारून व्हेलां. मोदी सरकारान बिहाराक निकतीच 1.25 लाख कोटींची पॅकेज जाहीर केल्या. घडये पॅकेजीक लागून गोंयांक विधानसभा वेंचणुकेची वाट पळोवची पडटली. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार. नेरूल ग्रामसभा कालीमातेचे मोडिल्ले देवूळ आनी मुसंडी वेल्यान बरीच तापली. कोमुनिदादीन डॉन-बॉस्को संस्थेक विकिल्ली जमीन परत घेवन ती गांवकारांक राखून दवरची. पंचायतीन संस्थेक बांदकामांक NOC दिला जाल्यार ती फाटीं घेवची आनी TCPक दिल्ले दाखले फाटीं घेवंक लावचे म्हूण थाराव ग्रामसभेन घेतल्यात. डॉन-बॉस्को संस्थेत कालीमातेचे मोडिल्ले देवूळ बांदून दिवचे, मुर्ती हाडून बसोवची म्हूण ग्रामसभा मागता. नेरूल पंचायतीची ग्रामसभा आयतारा तापली. ग्रामसभेत मोडिल्ल्या देवळाचो विशय आयलो. ग्रामसभेक सगळे पंच, सरपंच आनी मोठ्या प्रमाणात गांवकार आशिल्ले. To protect and preserve ancient traditional route leading to Nerul crematorium followed by Kali Mata temple
through survey number 91/1 and 95/1 is demand this panchayat that Nerul Kumnida land having survey number 91/1 and 95/1 in Nerul village should be kept and preserved for the benefit and development of Nerul village in the interest of environmental view and for the grazing of land. सगळ्या डिपार्टमेंटान फॉरवर्ड करून हेजे फुडले कितें आहा ती कारवाई करची. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे. घेऊया एक विराम.